मोगाच्या भयणी भावांनो, आयज आमी दोन उतराचेर आमी नियाळ करुया. आनी पयलें उतर जावन आसा लिपप, टू हायड. आनी पवित्र पुस्तकान पयलेच फावट पातकांची खबर आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलां. आनी आयच्या पयल्या वाचपांत आमी पयलां आदाव आनी ईव रुखाचें फळ खावन तांचे दोळे उकडले आनी ती विंगली आसा म्हूण तांकां गमलें. देवाचो तालो आयकून तिणें देवाचे नोदरेन ती लिपली, कित्याक तांकां लॉज दिसली. पातक कोचचे आदीं ती दोगांय विंगली आसली, पूण तांकां लॉज दिसूंक ना. पूण जेन्ना तांच्यांनी पातक केलें ती एकामेकाची लॉज तांकां दिसली. लॉज पातका वरवीं येता, लॉज पातका वरवीं येता. आनी हेंच आयचें पयलें वाचप आमकां सांगता. आनी जेन्ना आमी पातक करता आमकां गिल्ट फिलींग येता, आमकां लॉज दिसता आनी ताकाच लागून आमी देवाच्या नोदरेन आमी लिपता. आनी दुसरें उतर जावन आसा उक्तें, टू ओपन. आनी आयचें शिव वर्तमान आमकां सांगता उक्तो जा. जेजू हें उतर उक्तो जा म्हणून बेऱ्याक आनी मोन्याक तो बरो करता. जें कितें लिपलोलें आसलें जेजू उक्तें करता आनी हेंच करूंक तो आमच्या संवसारांत आयला. पातकांची लॉज काडूंक आमकां देवाची भुरगीं करूंक तो ह्या संवसारांत आयला. आनी दुसरे सुवातेर जेन्ना जेजू बेऱ्याक आनी मोन्याक बरो करता तो तांकां फळमायता, कोणाकूच सांगिनाका, कोणाकूच सांगिनाका, पूण ते सगल्याक वयता आनी परगट करता. तशेंच आमच्या जिवितांत जायती मिलाग्री घडटा. आमी देवाचें नांव आनी तुस करपाक फावो. आमी देवाचें नांव आनी बरेपण दुसऱ्यांक परगटूंक फावो. तर आयच्या मिसांत आमी मागुया आमी देवाच्या नांवाची तुस करूंक, पातकांची लॉज पयस करूंक आनी उक्तें जिवीत जियोंक आनी देवाची भुरगीं जावंक. हेंच देवाची कृपा आनी आदार मागुया.